नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो खबरो। देशातल्या 600 परस चड आदवोगादांनी मुखेल न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांकां पत्र बरोवन कांय खासा गटांक लागून न्यायवेवस्थेच्या प्रामाणीकपणात आडमेळी येवपाविशीं हुस्को उक्तायला। हे गट न्यायालयीन निर्णयांचेर प्रभाव घालपा खातीर दबाव रणनीती आपणायता अशें ह्या पत्रांत म्हळां। खासा करून राजकीय व्यक्ती आणि भ्रष्टाचारा संबंधातल्या प्रकरणांनी हो दबाव चड दिश्टी पडटा अशें ह्या पत्रांत नमूद केलां। लोकशाय आणि न्यायवेवस्थेचेर आशिल्ल्या विश्वासात आडमेळी येवं येता असो हुस्को आदवोगादांनी उक्तायला। एकमात्र उद्देश्य है जुडिशरी पर, हमारे ऑनरेबल जजेज पर प्रेशर डालना और अपने ढंग का, अपने मन मुताबिक आदेश चाहते हैं लोग। जब करप्शन में इन्वॉल्व किसी एक्यूज्ड को रिलीफ नहीं मिलता है न्यायपालिका से, तो उस पर एक प्रेशर टैक्टिस करके, इस ढंग का सोशल मीडिया का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, और इन लोगों ने प्रयास ये चाहा है कि जुडिशरी पर हम दबाव डाल के अपने मन मुताबिक ऑर्डर ले लें। मुझे लगता है कि देश की जनता और देश के जो भी जागरूक वकील हैं, मोर देन 99%, वो ऐसे जो किसी ढंग के हथकंडे को, किसी ढंग के जुडिशरी पर अटैक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यायव्यवस्थेचेर टिका करपाच्या प्रश्नाचेर भाजपाचे मणियारे आणि आदवोगाद गौरव भाटिया हांणी विरोधकांचेर टिका केली। दबाव बनाते हैं न्यायपालिका पे, न्यायाधीशों पे आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं बिना प्रमाण के, ये चिंताजनक है। मैं समझता हूं सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, ये खासकर अनर्गल बयान करना, न्यायपालिका को कमजोर करना, और राहुल गांधी जैसे नेता कह देते हैं कि न्यायपालिका को एक और दो व्यक्ति चला रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में इस तरह के अनर्गल बयानों का, दबाव बनाने का कोई स्थान नहीं है। दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांचो अंमलबजावणी संचालनालयातली कादय आनीक 4 दिसांनी वाडयली। आयज तांची न्यायालयात सुनावणी आशिल्ली तेन्ना न्यायालयान हे विशींचो निर्णय घेतलो। अरविंद केजरीवाल हांचेर राउस एव्हेन्यू न्यायालयान तांच्या रिमांडा विशीं हो निर्णय घेतलो। इतले मजगतीं दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांचेर अंमलबजावणी संचालनालयान कारवाय केल्या उपरांत तांकां मुखेलमंत्री पदावेल्यान काडून उडोवपा विशींची जनहीत याचिका आयज दिल्ली उच्च न्यायालयान रद्द केली। आपल्या पदाचो वापर करून ह्या विशयांतल्या कारवायेंत दबाव हाडपाचो यत्न जाव येता, हाका लागून तांकां पदावेल्यान काडून उडोवपा विशीं ही याचिका आशिल्ली। भाजपा कडल्यान पिलीभीत मतदारसंघांतल्यान तिकेट न्हयकारले उपरांत सध्याचे भाजपाचे खासदार वरुण गांधी हांणी पिलीभीत क्षेत्राच्या थळाव्यां खातीर एक पत्र बरयलां। पिलीभीतच्या लोकां प्रतीच्यो भावना ताणें ह्या पत्रांत उक्तायल्यात। खासदार म्हूण आपलो कार्यकाळ सोंपत आयला, मात एक पूत म्हूण आपूण लोकांची सेवा करत रावतलो अशें वरुण गांधी हांणी म्हळां। राजकारणात जनसेवेची भावना घेवन आनी सामान्य लोकांच्या कल्याणा खातीर आपूण आयिल्लो, हाचे खातीर आपूण आयुश्यभर कटिबद्ध आसा अशें गांधी हांणी आपल्या पत्रांत म्हळां। अंमलबजावणी संचालनालयान आयज आम आदमी पक्षाचे गोंय प्रभारी अमित पालेकार तशेंच आम आदमी पक्षाचे वांगडी रामराव वाघ, उद्देजक दत्तप्रसाद नायक आनी अशोक नायक हांकां मनी लॉन्ड्रिंग कायद्या अंतर्गत चवकशे खातीर आपयल्ले। ह्या 4 जाणांक अंमलबजावणी संचालनालयान बुधवारा समन्स धाडिल्ले। अबकारी घोटाळ्यांत घुस्पल्ले आम आदमी पक्षाचे फुडारी अरविंद केजरीवाल हांचे अटके उपरांत गोंयांत लेगीत आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांची चवकशी जाता। चवकशेक आपयल्ल्या ह्या फुडाऱ्यांनी खबराकारांक अदीक म्हायती दिवपाक न्हयकारली। कारवाय चालू आशिल्ल्यान हे विशीं आमी अदीक कांय म्हायती दिवंक शकना अशें आम आदमी पक्षाचे गोंय फुडारी अमित पालेकार हांणी सांगलें। काय भायर आसा, म्हाका थोडो डेटा मागला तो हाडपाक वता, परत येतलो। सगळ्यांनी क्वेश्चनिंग केले, सगळे बाकीच्यांचे खबर ना म्हाका, पण म्हजो म्हाका ताणें डेटा मागला ताजो, सो आय एम गोईंग टू पिक दॅट बिकॉज हांव हाडून आशिल्लो पयलीं।
विषयाचे त्यांनी क्वेश्चन त्यांची केलं. That is investigation. I cannot reveal it. As a lawyer also, it is not expected that I reveal investigation what DD is doing. I think I have to also act as a responsible citizen. I have joined investigation. Whatever they are asking me, I am answering their questions, and whatever data they have asked, I will bring it down. But related to the matter which आता लंचाक आता सोडलं परत बघायला. ओके, I'll come back. I'll join the investigation. यासारखे जे टॉलरेट करून प्रेशराइज करतात त्याच्यासून कसे काय सध्या उलोवची न्ही रे. आमचे इन्व्हेस्टिगेशन करता न्ही तर करून जे कितें आसा ते दे आर डुईंग देयर जॉब. आय विल डू माय जॉब एज अ सिटीजन एंड वील सी वॉट एवर. दक्षिण गोंयच्यो भारतीय जनता पक्षाच्यो लोकसभा वेंचणुके खातीरच्यो उमेदवार पल्लवी धेंपे हांणी आयज पंचवाडी शिरोडा हांगा आयोजीत कार्यकर्ता मेळाव्यात वांटो घेतलो. सुरवातेक पंचवाडी हांगाच्या देवी भगवतीचो आनी देवी सातेरीचो आशीर्वाद घेतल्या उपरांत पंचायत सभाघरात आयोजीत कार्यकर्ता मेळाव्यात पल्लवी धेंपे हांणी आपलो वेंचणूक प्रचार केलो. हे वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, माजी खासदार नरेंद्र सावयकार, जिल्हा पंचायत वांगडी नारायण कामत, दीपक बोरकार आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. हे वेळार उलयतना आपल्याक उमेदवारी दिल्ले खातीर पल्लवी धेंपे हांणी पक्षाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांचे उपकार मानले. हांगा गोंयांत कमळ फुलतले आनी नरेंद्र मोदीजीचे हे सपन स्पेशली सबका विचार, सबका विश्वास आणि सबका साथ हे तांचे सपन साकार जातले. आमी पळयलां हांगा डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत आमचे कडेन हांगा आसात. आमी पळयलां तांचे गुड गव्हर्नन्स फॉर द लास्ट 5 years. आमी मोदीजीचे विजन आनी लिडरशीप आमी we should always ensure that we take up to his leadership and his vision. आमी पळयलां हांगा तांणी ऑल्सो विथ रिगार्ड्स टू एम्पावरमेंट, वुमन एम्पावरमेंट तांणी खूब काम केलां. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा लोकांचो की ते आमकां निवडून हाडटले. इंडियन प्रीमियर लीग सर्तीत आयज जयपुरात जावपी खेळात राजस्थान रॉयल्स दिल्ली कॅपिटल्स आड खेळटले. राजस्थान रॉयल्स पंगडान आपलो पयलो खेळ लखनौ सुपर जायंट्स आड खेळून जैत मेळयल्ले, जाल्यार दिल्ली कॅपिटल्स पंगडाक पंजाब किंग्स पंगडान हारयल्ले. आयचो हो खेळ सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दियात. तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार.